नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। 10 दिसांनी तिळारीच्या कनालाचेर रिपेरिंग पडले जाग्यार, कनालांतल्यान उदक सुरू। मंगळारा सांजे मेरेन पर्वरी पावतलें उदक। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची माहिती। जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातलो मास्टरमाइंड सुलेमान खान आड म्हापशा आनी वाळपय अशे दोन वेगवेगळे प्रकरण आरोपपत्र दाखल। 852 आनी 656 पानांची आरोपपत्रां दाखल। डिसेंबर 2026 मेरेन उबे जातले कॅन्सर हॉस्पिटल। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची माहिती। एम्सा खातीर अजून यत्न चालू। नव्या 100 सिटांनी जीएमसीची तांक वाडोवपाचो विचार। गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो सनफेस एग्रो फूड प्रायव्हेट कंपनी वांगडा 10 वर्सांचो ट्राय पार्टी करार। करारानुसार दर दिसाक 300 गोरवांची कत्तल करपाक मान्यताय। दर गोरवा फाटल्यान कॉम्प्लेक्साक 500 रुपया। लायटीच्या खांब्यांचेर हुमकळपी बेकायदेशीर केबल्स काडपाक वीज खात्याची केबल ऑपरेटर्सांक 10 दिसांची मुजत। केबल्स काडले ना जाल्यार स्वता वीज खाते काडून उडयतले केबल्स। ई काशीनाथ शेटयेची माहिती। ग्रीन उर्जेच्या निर्मितीत गोंय फाटी। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायली खंत। प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेचे अर्ज अभियंत्यांनी 7 दिसां भितर करचे क्लियर। मंत्र्याची अभियंत्यांक अर्द। आता पळयात खबरो विस्तारान। जानेवारीच्या 24 तारखेक तिळारीचो कनाल फुटिलो। तेन्ना सावन गोंयच्या कांय भागांनी लोकांक उदकाचो उणाव भाशिल्लो। ह्या कनालाची आता दुरुस्ती जाल्ल्यान बार्देसांत फाल्यां मेरेन वेवस्थीत उदका पुरवण जातली, अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिल्या। तिळारीचो कालवो जो आसा पळय तो कुडाशे हे गांवांत फुटलो ह्या महिन्याच्या म्हणजे गेल्या महिन्याच्या 24 तारखेक। आनीक नेमके त्याच दिसा आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, हांव आनी माननीक सीएम। आमी ती नवीन उपाय करपाक केल्लो आसा, म्हणजे खूब मोठी बॅरेज आमी शापोरा न्हंयचेर म्हणजे 6 गांवांत शापोरा न्हंयचेर बांदतात, जेणे करून अशे बांद फुटून किंवा कालवो फुटून जी उदकाची अडचण जाता। आनीक आमचे नॉर्थ भागातले लोक जे आसा पळय न्ही तांकां त्रास जाता, ताजेर एकदम उपाय बरो उपाय जावचो अशें म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा। जवळ जवळ 350 ते 400 कोटी खर्च करून ताजी इन्स्पेक्शन आमी केलें। नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो कुडाशे हांगा फुटलो। आनीक ताजे मागीर नक्कीच दुसऱ्या दिसाच्या महाराष्ट्रांतले इंजिनियरांनी काम सुरू केलें। कुडाशे हे महाराष्ट्राच्या हद्दीत आसा, त्यामुळे त्याच इंजिनियरांनी ताजें काम करचें पडटा। आमचे इंजिनियर पंचवाडकर म्हणून आसात एसपी इंजिनियर, नंतर मागीर बदामी बी ते वचून आयले। हांवूय पयर मागीर 30 तारखेक थंय सायट विजीट केली जेन्ना काम चालू आशिल्लें। आनीक त्या दिसा ताणें सांगिल्लें आमकां 30 तारखेक सांगिल्लें की सोमार दीस उदक सोडटा आशिल्लें कसले परिस्थितींत, आनी त्या प्रमाणे ते उतर मारून कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारां उदक सोडिल्लें आसा। आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युमेक आसा। नॉर्मली ते कॅनलांतल्यान 8 क्युमेक सोडटात, पूण एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादें जावंक शकता, प्रेशर येवपाक शकता। आनी म्हणून सद्याक आतां 3 क्युमेक सोडिल्ले आसा। फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार तो प्रेशर आनी उदकाचो वाडयतले, फ्लो उदकाचें वाडयतले, जेणे करून 7-8 पर्यंत वतले। जेन्ना 8 क्युमेक उदक सोडटा तेन्ना आमकां तें 7 सुमार क्युमेक उदक आमकां पर्वरी पर्यंत मेळटा। तर म्हजी अशी एक अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 4 म्हयन्यात म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे कॅनलाचेर परत ब्लिचींग जावचें न्ही, म्हणजे तुटचो न्ही, फुटचो न्ही म्हणून हांवें त्या वटेच्यान पळयलें। जवळ जवळ सादारणशे 500 मीटर ते 1 किलोमीटर चलून जाल्यार कॅनलाची दुरुस्ती जी आसा पळय म्हणजे परिस्थिती जी आसा पळय सामकी बिकट आसा। विशेश करून महाराष्ट्रांत आमचे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते कॅनलाचे आमी लायनींग करून सारकी बरी परिस्थिती हाडिल्ली आसा। त्यामुळे गोंयांत कॅनल फुटपाची परिस्थिती ना। इवन सिपेज सुद्दां जावचें ना, इतली बरी पद्दतीन कॅनलाचें काम गोंया भितर जाल्लें आसा। जवळ जवळ 15-20 किलोमीटर सुमार इवन सिपेज जावचें ना, एक जालें। आनी दुसरी म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक आमी जबाबदारी दिल्या की मुखाल्ले 5 वर्सां ताणें हे कॅनलाची जे कॅनलाक आतां लायनींग आमी केल्ली आसा ती काळजी ताणें घेवपाक जाय। गोंयांत 2026 मेरेन कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू जातलें अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। आमी अजून एम्सा खातीर आशा सोडिल्ली ना अशें राणे हांणी सांगलें।
खासगी वैजकी महाविद्यालयाचो विषय आता फाटी पडला। आमकां आनीक नव्या 100 सिटांनी जीएमसीची ताक वाडोवपाविशीं सल्लो मेळिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। जे केंद्र एमसीआयतल्यान आमकां ऑलरेडी आमचे डिस्कशन चालू आहा, तेणे आमकां सांगलेलें आसा की तुम्ही एक्चुअली गोवा राज्य पळोवंक गेल्यार तुम्ही तुमचो सीट वाडोवपाचो प्रयत्न करा। एक प्रपोजल आशिल्लो की आनी एक गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हांव प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजींनी उल्लेख करिना, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची गरज आहा काय ना गोंय राज्यात। एकदा डिस्कशन तेजेर जाल्ले, पण तेन्ना एमसीआय कडल्यान केंद्र सरकार कडल्यान आमचे कडेन लेखीत आयिल्लें आसा की तुम्ही इनफॅक्ट तुम्ही तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वाडयात गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी थंय 100 सीट वाडोवपाची तुम्ही कॅपॅसिटी आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते करपाक जाय। ह्यो विशय आमी पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून मागीर आमी तेका योग्य ते पावलां खंयचे दिशेन व्हरपाक जाय व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। तुम्ही एम्सा खातीरूय पयलीं प्रयत्न बी करता, पण ते तेंचे पॅरामिटर्सच्या प्रमाणे आमी एम्स केन्ना सोडूंक ना। प्रत्येक टर्मान मंत्री जाला तेन्ना आमी एम्सा खातीर बरयल्ले आसा, पूण कितें आहा की ते केंद्र सरकाराचे पॅरामिटर्स तेंची कशी आहे परत एकदा आता तेणी ऑलरेडी आता विंडो ओपन केल्या, इतले आमी एम्स हाडटले, पण त्या गोष्टीचेर आयज नड्डाजी परत आयले आसा। नड्डाजी पयलीं जेन्ना मंत्री आशिल्ले तेन्नाचेर आमचो प्रयत्न चालू, पूण तेका परत विनंती करपाक काय लागत ना। आणि कॅन्सर हॉस्पिटल केन्ना मेरेन जातलें? 26 च्या पयलीं आमी कमिशन सर्विस बिफोर 26 डिसेंबरा पयलीं। बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी आड म्हापशें आनी वाळपय प्रथम सत्र न्यायालयात 2 वेगवेगळी आरोपपत्रां दाखल केल्यात। दुसरे वटेन सुलेमान फरार प्रकरणा उपरांत पुलिशेन धडो घेत ह्यान फुडें कैदी पळून वचचो न्हय हाचे खातीर खासा एसओपी तयार केला। दोन्ही घेता जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत सुलेमान सिद्दीकी आड म्हापशें आनी वाळपय प्रथम सत्र न्यायालयात 2 वेगवेगळी आरोपपत्रां दाखल केल्यात। तशेंच सुलेमान फरार प्रकरणांतल्यान धडो घेतिल्ल्या पुलिसांनी ह्यान फुडें कैदी पळून वचचो न्ही हाचे खातीर खास एसओपी तयार केला। जेलींत तैनात आसपी सुरक्षा रक्षक आनी तांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां खातीर खासा नेमावळ तयार केल्या। ड्युटेची वेळूय निश्चित केल्या। कैदी आनी सुरक्षा रक्षक हांचे मदीं इश्टागत निर्माण जावची न्ही हाची जतनाय घेतल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। उस्काव मीट कॉम्प्लेक्साक आत्मनिर्भर करपा खातीर सनफेस एग्रो फूड प्रायव्हेट कंपनी वांगडा ट्राय पार्टी करार। हे करारा प्रमाण दिसाक 300 गोरवांची कत्तल करपाची मान्यताय, मात सद्याक दिसाक 100 गोरवांची कत्तल चालू आसा। दर गोरवा फाटल्यान मीट कॉम्प्लेक्साक 500 रुपयांची येणावळ। कंपनीन 28 टनांचो पयलो कंटेनर इराकाक धाडलो। सनफेसाचो कार्यकारी संचालक असीम म्हणटा ताणें म्हायती दिल्या। Firstly, we have signed an agreement with the Goa Meat Complex in association with Qureshi Meat Trader Association. It's a tri-party agreement for 10 years. So after 3 years, finally we have dispatched 1 container for Iraq. So the capacity of the plant is 300 animals per day, but currently we are using it for 100 animals per day. So to increase the capacity, there are many things to solve, जैसे कि the infrastructure facility, 300 animals per day के हिसाब से हमको यहाँ पे infrastructure लगाना है, and secondly the import of livestock from neighboring state. So उसके लिए the government should intervene that ज़्यादा से ज़्यादा animals neighboring state से आए, क्योंकि गोवा के अंदर livestock की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए ये जो फैक्ट्री है ये पूरा जो डिपेंडेंट है नेबरिंग स्टेट पे रहेगा। तो हमें नेबरिंग स्टेट से लाइव स्टॉक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड गेट द मोर एनिमल्स टू स्लॉटर एंड यूटिलाइज दिस मीट कॉम्प्लेक्स इन अ फुल कैपेसिटी। जहाँ तक 6 महीने 5 महीने पहले जहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत सारे लोग गाड़ियों को हमारे रुका रहे थे, सो द व्हीकल्स विच वी आर कैरिंग एनिमल्स आर सर्टिफाइड बाय RTOs। वो पूरे क्लॉज एंड लॉस के साथ
ट्रांसपोर्टेशन होते हैं विद वैलिड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों को रुकाना, ड्राइवरों को मारना, तो ये सब चीज़ें हुई है। तो हमने गवर्नमेंट और यहाँ के ऑफिशियल्स को उसकी रिपोर्ट दी। गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड अस दिस थिंग्स विल नॉट रिपीट। सो उसके बाद जब अभी फ़िलहाल तो 1 महीना 2 महीने से कुछ इश्यूज़ नहीं, तो गवर्नमेंट विल हमारी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन दिस। कंसाइनमेंट गया है वो इराक के लिए गया है। और बाकी और कौन से कंट्रीज के आप? सो वी आर इन टॉक्स विद मेनी जीसीसी कंट्रीज लाइक ओमान, दुबई, कुवैत, जॉर्डन, लेबनान एंड सम अदर कंट्रीज लाइक मलेशिया, फिलीपींस, इजिप्ट। सो वी आर इन टॉक्स। सो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है 300 एनिमल्स पर डे के हिसाब से। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फॉर 100-120 एनिमल्स, तो वी आर यूटिलाइजिंग इट। सो इसके आगे हम लोग धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे और कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। एनिमल जो लाता है वो महाराष्ट्र से लाता है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। सो वी हैव एन एग्रीमेंट विद द कुरैशी मीट ट्रेडर एसोसिएशन कि उनको जितना डिमांड रहेगा ट्रेडर एसोसिएशन के लिए, जो गोवा में जितना उनका डिमांड है, वी हैव टू फुलफिल देम फर्स्ट। उनका जब फुलफिल होता है उसके बाद जो एक्सेस एनिमल्स रहते हैं हमको यहाँ पे पैक करके एक्सपोर्ट करना है। अभी जो व्हाट वी हैव एग्रीमेंटेड विद द गोवा कुरैशी मीट ट्रेडर एसोसिएशन। अभी जो एग्रीमेंट अभी जो भेजा है ना इराक में, तो वो कितना टन भेजा है? इट्स अ 1 कंटेनर 28.5 टन। 28.5। सो बेसिकली एक ऐसा प्लांट है हिंदुस्तान में जहाँ पे सबसे पहले एंटीमोर्टम होता है। देयर इज़ अ डॉक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गोवा, सो डेप्यूटेड इन द एंटीमोर्टम सेल। वंस द एनिमल्स अराइव्स इन द फैक्ट्री, सो वो एंटीमोर्टम होता है। अगर वो कुछ एनिमल डिजीज़ है या फिर सिक है, सो द डॉक्टर टेक केयर्स ऑफ द एनिमल आफ्टर रिकवरी और विच इज़ फिट फॉर स्लॉटर। That animals we send it for slaughtering. लायटीच्या खांब्यार उमकळपी बेकायदेशीर केबल्स काढून उडोवपाक वीज खात्यान केबल ऑपरेटर्सांक 10 दिसांची मुजत दिल्या। या 10 दिसां भितर जर केबल ऑपरेटर्सांनी हे केबल काढले नात जाल्यार 10 दिसां उपरांत वीज खाते स्वता हे बेकायदेशीर केबल काढून उडयतले, अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले। सोमारा वीज खाते आनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यां सयत जाल्ले बसके उपरांत शेटये उलयलो। आमकां हे सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली, त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे, आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून। पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशन आनी हें बीन काय करनात, सगळें इल्लीगल आसा। सो आतां आमी ताका नोटीस मारलेली, पब्लीक नोटीस। हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें, अशें म्हणून आमी हें केलां। एज पर राइट नोटीस कोणाक काडल्या तुमी? 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्नमेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या, रायट टू रिमुवल। सो ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय, आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय, करूंक जाय। तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना, आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमिस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स, तांणी करूंक ना। आनी ते एक्चुअली काय दाखयना करपाचें अशें। आमचे पोल थोडे स्टेबल बिबल ना, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवन आनी आमी आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस। ते मिटिंगेक आयिल्ले आयज 32 जाण आयिल्ले त्या मिटिंगेक। नोटीस IT डिपार्टमेंटाक दिला काय? हांवें नोटीस आमी पेपराक घालतले, हांवें नोटीस दिल्या तांकां। ओके, की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन। तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लीगल करत जाल्यार आमकां काडपाक हें आसा विदावट अवर। सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार आमी काडून घेतलो, अशें आमी तेजेर घातलां। पावर डिपार्टमेंटाक करपाचो काय IT? ताणें काडूंक जाय। आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड, म्हणजे एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा, आनी ते सगळे केबल काडप। आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर, तो कट आसा जाल्यार कळना। सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो, मागीर ग्रीन आनी ब्लू, येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक। So all operators are illegal, all the operating? That we don't know. I put a public notice. 10 दिसांनी कळटलें न्ही, ते काडनाले we will come to know. कोण हायकोर्टान सांगलेलें तांकां आमकां एप्लाय कर म्हणून,
पूण एकट्यानूय आमकां एप्लाय करूंक ना रायट टू वे म्हणजे ते इल्लीगल आहा न्ही ते नाल्यार ताणें ते हायकोर्टान गेल्ले ताणें एप्लाय करपाक जाय आशिल्लें 2020 मेरेन 150 मेगावॅट लायटीची निर्मिती करपाचो आमचो उद्देश आशिल्लो पूण आमकां ते शक्य जालें ना फाटल्या जायत्या वर्सांनी वीज निर्मितीचे बाबतीत जे लुकसाण जालां ते आमकां भरून काडपाक जाय अशें वीज मंत्री सुनील ढवळीकार सांगता 5000 गिगावॅट वीज निर्मिती लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरला 2030 मेरेन हे लक्ष्य पुराय जातलें आनी देशाचे 1000 गिगावॅट वीज निर्मितीचे सपनूय पुराय जातलें सौर ऊर्जेच्या माध्यमांतल्यान आमी 10 मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य दवरिल्ले पूण आमकां 1 मेगावॅट लेगीत वीज निर्मिती करपाक जमिल्ली ना अशें सुदिनाचें म्हणणें पूण आतां अशें करून उपकारचें ना प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेचे अर्ज अभियंत्यांनी 7 दिसां भितर क्लियर करपाक जाय अशी सुचोवणी तांणी दिल्या पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली येवजणेच्या प्रशिक्षण कार्यावळीत सुदीन उलयतालो But last 15 years we could not make that progress. Usually when Prime Minister Narendra Modi 2014 take over this country, I remember I attended one conference in Delhi and he said that by 2020 we will cross 500 gigawatt and he has done it. That is what you said. Goa has not done that, what we required. That time we decided to have, when I was a science and technology minister that time. And that time we decided that to have at least 150 by 2 megawatt by 2020, but we could not make it. Maybe some other reasons. पण ह्यो गोष्टी आज आमकां करून उपयोग ना. We have to cross that limit now. The loss sama because another in next 2000 by 2030 Prime Minister's aim is to manufacture another 500 gigawatt. So we will be crossing 1000 gigawatt by 2030 and the main aim of India is give clear energy to each and every household. आणि ते हे दवरून आमी सगळें काम करपाची आवश्यकता आसा. That is what I told now to my chief engineer also and also ma'am also to have this particular workshop in the village level. That there should be a proper timing. Once application has come to the assistant engineer, minimum 7 days you should visit and clear the application. That is what is required. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही सिकेरी दोंगरार येवपी हॉटेल आनी क्लब हाऊसाक लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जातलो. सरकारान इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड वांगडा केल्ल्या कराराचेर कानोळेच्या लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. याच फाटभुंयेर सोमारा सिकेरी बेकायदेशीर दोंगर कापणी विरोधात कानोळेच्या लोकांनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम तशेंच मतदारसंघातल्या लोकां सयत पत्रकार परिशद घेतली. सिकेरी दोंगर आनी पर्यावरणाचे संरक्षण करपाची मागणी लोकांनी केल्या. हे सगळे व्हडले व्हडले बिझनेस लॉबी या बिझनेस लॉबीने आख्खो हिल कॅप्चर केलेलो आसा. आम्ही फक्त त्यांच्याकडे मागता बाबा तुम्ही डिस्ट्रक्शन करू नका मेंटेन करा प्रॉपर्टी तुमच्योच ती कोण काय तुमचे कडसून घेवचो ना पण जे पळय देवान रचलेली आसा बरी झाडां बरी बायोडायवर्सिटी बरी हे डिस्ट्रॉय करू नका. आमचो इतलो त्यासाठी आमचे आता एक खटाटप चल्लेली आसा आणि लोकां फुडें आमी गेले तेन्ना लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो बाबा तुम्ही फुडें सरा आमी तुमच्या वांगडा आसा पूण ह्या दोंगराचेर आमी कितें येवपाक दिवं. टोटल हाउ मेनी स्क्वेअर मिटर्स होती ही टोटल तुमी अशें जाल्यार इट विल कम टू ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10 lakh square meter. It should be kept for the next generation and it should be not used for any construction purpose. तशेंच आनीकूय दुसरे पॉयंट आहा ते
पंचायती आता विधानसभान इन 2024 अनेकदा रेजोल्युशन घेतले की थंयसर कांयच कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिवचे न्हू आनी कांय कमर्शियल एक्टिविटीज करून दिवचे न्हू. फाटले कांय दिसा आदी कासावले एके चलयेचेर सामुहीक अत्याचार केल्याची धक्कोदायक बातमी उक्ताडार आयली. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात रोखडीच कारवाय करून 5 जाणांक अटकूय केली. आयज ह्या 5 जाणांक JMFC कोर्टात हजर केले. कोर्टान तांची पुलीस बंदखण 4 दीस आनीक वाडयल्याचें कळटा. 24 तारखेक रातचे फातोर्डा पुलिसांनी वास्कोच्या 5 आरोप्यांक अटक केल्ली आणि हांचेर आरोप आशिल्लो की किडनॅपिंग, एका चलयेचें किडनॅपिंग आनी ताजेर कासावले व्हरून एका लॉजाक रेप करप. आणि ह्या कारणाक तांकां पयलीं कोर्टा मुखार JMFC मुखार दवरले तेन्ना तांकां 7 दिसाची पुलीस कस्टडी दिली. मागीर तांची रिमांड परत वाडोवन घेवपाक लागून 3 दिसाची दिली आनी आज तांचो रिमांड सोंपतालो. आज तांकां कोर्टा मुखार परते हाडिल्ले आनी तांकां आज कोर्टान 4 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. सध्या ते फातोर्डा पुलिसां कडेन आसात. हे 5 आरोपीची नांवां आसात: आदिल अलगर 18, मोहम्मद अली मुल्ला 22, शेहजाद शेख 18, विरेश आगुंदा 18 आणि मोहम्मद शेख हांकां आतां परत कोर्टान 4 दिसाची कस्टडी वाडोवन दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. सोमारा सकाळी हडफडे एका गेस्ट हाऊसाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार दाखल जावन उजो आटोपांत हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो शॉर्ट सर्किट जावन लागिल्ल्याचें कळटा. सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी. आमकां 10:45 कॉल येयलो आमच्या पिलेन फायर स्टेशनाक कंट्रोल रुमान 10:45 सेईंग दॅट एक लॉज हाऊसाक एक फायर जाला म्हणून. ओके. सो इमिजिएटली आमी गाडी टर्न आउट केली. गाडी टर्न आउट करून आमी ऑलमोस्ट 10:54 हांगा पावल्ले आसात. आमी ड्यू टू ट्राफीक पावल्ले आसले आमी हांगा. येवन पळयत जाल्यार तेंचो एक स्टोर रूम आसलो. त्या स्टोर रूमान तेंची बेड्स, बुक्स आनी बाकी लॅम्प्स बी बारीक बारीक कितें आसली. फक्त धाकटो रूम आसलो तो, एक अरावंड 20 स्क्वेअर मिटर. त्या रुमाक फायर जाल्लो आसलो. आमी डायरेक्ट आमचो क्रू घेवन आमी फायर फायटींग करून फायर कंट्रोलान हाडलेलो आसा. ओके. अंदाजे कितले लाखाचे लुकसाण बी अशें तेंचे जाले आसतले? आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी कॉज ऑफ फायर आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ओके. आमी ते कळयतले मागीर कितें आसा. मये पंचायतीत येवपी देऊस बटवाडी वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी चालू आसा. ह्या विशीं सरकारी यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणेच ह्या बेकायदेशीर गजालीचेर लक्ष दिल्लें ना अशी कागाळ आत्माराम किनळकर हांणी केल्या. आयज गोंयभर हिल कटींग चालूच आहा आनी हे आमच्या देऊस बटवाडेन मया हे पळय तुमी पळयत आसा हे पळय कशें हिल कटींग जाता ते. हे आतां गव्हर्मेंट करता, प्रायवेट पार्टी करता, कोणाक खबर ना कोण करता तो. ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कन्वर्ट जावन प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाच्या नांवां लागलेली आहा आनी तो आतां ओनर अशें करता. हेजेर गव्हर्मेंटान लिगल कितें तें एक्शन घेवपाची. कित्याक आयज हे आमचे दिल्ली लॉबी भरलेले आहा जागा घेवपाक, तेंच्या नांवार कन्वर्टूय जाता. कशी जाता ही सरकारान सोदून काडपाचें. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा. आयज गोंयभर वचात आमच्या मयान तर सारकेंच इनलिगल अशें हिल कटींग चालू आहा आनी गोंय सरकाराच्या हितून चालू आहा म्हणजे अजाप दिसता. आमचो CM आहा तो बरो एक्टीव आहा. तेणी हितून लक्ष घालून बरें एक्शन घेवपाचें हेंचें. हिल कटींग कोण करता तेंचें. कितले जाले हो प्रकार चालू आहा? हो हांवें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा सगळ्यांक कंप्लेन दिल्ली आहा. कोणाची एक्शन ना अजून. केन्नाच्यान चालू आहा हे जाले 8 दीस जाले. पयलीं केल्ले तेजेर मागीर येता हांव. हे 8 दीस जाले हिल कटींग चालू आहा. तूं कंप्लेन केला ते कितें जाला? हांवें सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा सगळ्यांक कंप्लेन केल्या. म्हाजो नंबर मेन्शन केला थंय. अजून एका डिपार्टमेंटाक म्हाका कॉल येवंक ना बाबा आमी येतात तूं राव थंय स्पॉटार. दिवचलच्या वेदांता खणीवयली मिनाची थेट येरादारी आतां मंगळारच्यान सुरू जातली. जाल्यार खणीवयली सुविधांची पळोवणी केल्या उपरांत रिजेक्शनाची येरादारी करपा विशीं निर्णय जातलो. सोमारा सांजे दिवचल ट्रक धनी असोसिएशनाचे बसकेत ट्रक धन्यांनी हो निर्णय घेतलो. हायटेक ट्रक खणीवयल्यान भायर काडात अशी मागणी करीत ट्रक धन्यांनी फाटल्या सोमारच्यान मिनाची येरादारी बंद उडयली. ह्या प्रस्नाचेर शेनवारा जाल्ले बसकेत दिवचल आनी मयेच्या आमदारान केल्ली शिश्टाय यशस्वी जावन दिवचलचे वेदांता मायनीचेर निर्माण जाल्ले कोफुसांव एकदाचें मिटिलें.
बसकेत थारिल्ले प्रमाण सोमारा मिनाची येरादारी सुरू जावपाची आशिल्ली, मात खणीचेर आशिल्ले हायटेक ट्रक भायर काडले बगर मिनाची येरादारी सुरू करचे नात अशी भूमिका ट्रक धनियांनी घेतली। ताका लागून सोमारा ट्रक रस्त्याचेर देवूंक नाशिल्ले। स्टार्ट जावचे पयलीं सगळ्या लोकलांनी हांगासर सपोर्ट केल्लो हेचेर, सिग्नेचरीच्या बाबतीन आसो, एज्युटेशनाच्या बाबतीन आसो, जावं पब्लीक हियरिंगाच्या बाबतीन आसो, जावं कसलेय हितून आसो, मायंड स्टार्ट जावन आपल्या लोकल लोकांनी हें केल्ली। ते भायल्या खेतान आनी हे जे मनीस आहा पळय तेंच्यांनी हांगा कांयच तेंचो एफर्ट्स घातलो हेचेर। तेका लागून ज्या लोकांनी हांगासर एफर्ट्स घातलो, ज्या लोकांचे सहकार्यांसून ही मायंड परत एकदा सरकाराच्या माध्यमांसून उबी जाली हेचेर आनी आमकां जें काम मेळटा पळय तें आमच्या लोकल लोकांकूच मेळोंक जाय, होच आमचो सगळो उद्दिश्ट आसा। आनी त्या लोकल लोकांच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या ट्रकवाल्यांच्या हिता खातीर आमी म्हणटा ते प्रत्येक जाण म्हणटा ते झोटोन हेर करतले। कसलीच थंय हांगासर दुमत आसची ना की बाबा कामा कडेन बाबा आमी चडावड कशीच करची ना, हेचेर कोणाक हें करपाक दिवचें ना। बाबा काम म्हणजे काम जातलें हांगासर, जाचो फायदो कंपनीकूय जातलो आनी आमकांय जातलो, हेंय आमी लक्षांत दवरतले हेचेर। तेन्ना हे जो ट्रान्सपोर्टेशनाचो हें आसा तो फाल्यांच्या दिसा आमचो ट्रान्सपोर्टेशनाचो रिजेक्शन म्हणून आहा पळय ते ओवर ट्रान्सपोर्टेशनाचे रस्त्याची पायणी जातली हांगासर आमचे कडसून। त्याच्या वचून लोडिंग पॉयंट अनलोडिंग पॉयंटाचेर ज्यो ज्यो फेसिलिटी आमकां जाय पळय त्यो आसा काय ना त्यो पळयतले आमी, इलेक्ट्रिसिटी आसा काय ना ती पळयतले, सेफ्टी पॉयंटा वचूनय पळयतले हेचेर, प्लस कंजेक्टेड एरिया खंय आसा जाल्यार थंय तेंच्यांनी सेक्युरिटी दवरपाक जाय, तें सगळें तांकां आमी आयज सांगलेल्या। आनी ज्यो ह्यो मागण्यो आसा पळय सगळ्यो आमच्यो मान्य करून तेंच्यांनी फाल्यां इन्स्पेक्शन दवरला। जॉयंटली आमचे कामगार आमचे ट्रक मालक वयतले थंयसर, मॅनेजमेंटाचे मनीस येताले हेचेर, लॉजिस्टीक सेलाचे वयतले हेचेर, आनी त्या प्रमाणे ते सगळें इन्स्पेक्शन जावन सगळें जर वेवस्थीत जर आमचें जालें आमचें त्याच्या उपरांत हो ट्रान्सपोर्टेशन आमचो हांगासर स्टार्ट जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।